कळंगूट दर्यादेगीर मुंबईच्या पर्यटक गटाक प्लॅनेट गोवा शेकाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारपीट केली। या मारपीटीत एकलो पर्यटक गंभीर जखमी झाला। या प्रकरणात पोलिसांनी सध्या 5 जणांक अटक केली असा। फुडलो तपास सुरू असा। सोळावे वित्त आयोगाकडेन सरकार 28,000 कोटींची मागणी करतलो। गोयची लोकसंख्या जरी उणी असली तरी पर्यटक परप्रांतीय मिळून 1 कोटी लोक यो वच करतात। ताका लागून चड निधीची मागणी करतले म्हणून मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगला। सोळाव्या शेंकड्यांतल्या डॉक्युमेंट मॅगझिन्स तसेच पुस्तकांचे आता डिजिटायझेशन करपाचे काम सेंट्रल लायब्ररीन हातान घेतला। आता मेरेन 16 लाख पानांचे डिजिटायझेशन जाला अशी माहिती सेंट्रल लायब्ररीची सहाय्यक ग्रंथपाल सुलक्षा कोलमुले हांणी दिला। फुडल्या पिळगेक वापरपा खातीर ही 16व्या शेंकड्यांतली पुस्तकां डॉक्युमेंट तसेच मॅगझिनांचे डिजिटायझेशन करतात अशेंय तिणें सांगलें। विधानसभेचे अधिवेशन 2 दीस दवरपाचो निर्णय मंत्रिमंडळाचो ताका आपूण कितेंच करपाक शकना अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगला। 2 वर्सांचे शियाळें अधिवेशन 6 आनी 7 फेब्रुवारी अशे 2 दीस आसतले। हे विशीं शुक्रारा पत्रकारांनी सभापती प्रश्न विचारलो ताचेर जाप दितना सभापती उलयले। गोयची बदनामी करपा खातीर एक एजन्सी इन्फ्लुएन्सर्सांक पयशे दितात असो आरोप शिवोलचे आमदार डी लायला लोकांनी केला। गोयची बदनामी करपी इन्फ्लुएन्सर्सांचेर सरकारान कारवाय करची अशी मागणी आमदार डी लायला लोबो हांणी ह्या वेळार केली।
सांगे नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण बसकेत भगवान बिरसा मुंडांचो पुतळो बसोवपा वेल्यान बसका बरीच तापली. वेगवेगळ्या कारणांक लागून बिरसा मुंडांचो पुतळो खंयचे सुवातेर बसोवप हाचेर बरीच चर्चा जाल्या. नगरसेवकांनी सुचयल्ल्या जाग्यांचेर बिरसा मुंडांचो पुतळो बसोवपाचेर विचार जातलो. मात छत्रपती शिवाजी महाराज जॅक सिकेरांचे पोर्ट्रेट सांगे नगरपालिकेच्या कॉम्प्लेक्सांत लावपाचेर थाराव जाला. फोंडें येरादारी पुलिशेन फाटल्या वर्सा येरादारी नेम मोडप्यांचेर कारवाय करून वट्ट 2,18,00,000 रुपयांचो दंड वसूल केला. फोंडें आनी दारबांदोडे तालुक्यांत येरादारी पुलिशेन ही कारवाय केल्ली. 2023च्या परस 2024 अपघातांत वाड जाल्ल्याची म्हायती पुलीस निरीक्षक कृष्णा सिनारी हांणी दिली. देखून शाळांनी उद्देगीक आस्थापनांनी तशेंच ज्येश्ठ नागरिकांक येरादारी नेमाविशीं जागृताय करतात अशें कृष्णा सिनारी हांणी सांगलां. मडगांव एसटीपीडीए वेस्टर्न बायपास ते बाणावले मेरेनचो रस्तो मिसिंग लिंक पावसांत बुडपाची भिरांत आदोगाद राधाराव ग्राशियस हांणी उक्तायल्या. मडगांवांत रेल्वे मार्गा मेरेन हो लिंक स्टिल्टाचेर बांदला. मात रेल्वे रुळा उपरांत हो रस्तो मातयेच्या भानावेल्यान सुरू जाता, जो 6 न्हंयच्या भागात येता. ताका लागून हो लिंक पावसांत बुडपाची शक्यताय आसा अशें आदोगाद राधाराव ग्रेशियसांचें म्हणणें. सरकारान हाचेर आदींच उपाय काडूंक ना जाल्यार बेतालबाटी माजोड्डा कोलवा बाणावलेच्या लोकांक पावसांत ह्या रस्त्या खातीर त्रास जातले अशें ग्रासियसांचें म्हणणें. फोंडें गोंयांत चालू आशिल्ल्या गोंयच्या सैमाच्या एक्सपोजिशनाक आतां मेरेन 75 लाख भक्तांनी हाजेरी लायल्या अशी माहिती पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेर हांणी दिली. अजून हो सुवाळो 2 दीस चलतलो तेन्ना हो आंकडो 80 लाखां मेरेन पावपाची शक्यताय आसा असो विश्वासूय मंत्र्यान उक्तायला. मडगांव एसटीपीडीए होलसेल मार्केट सकाळी 9 उपरांत बंद करपाचो आदेश हायकोर्टान दिला. मात ह्या आदेशाक पावो दिनाशिल्ल्यान मार्केटांत बोवाळ सुरू जाला. देखून मडगांव नगरपालिका तशेंच एसटीपीडीए मार्केटांत जावपी बेकायदेशीर घडणुको थांबोवपाक अपयशी थारिल्ल्याचें कळटा. होलसेल मार्केट 9 बंद करपाक जाय, मात तशें जायना. एसटीपीडीएचे कंत्राटदार रिटेलाचे पयशे घेतात अशें मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी सांगलें.
पणजी वाठारांतले कांय रस्ते परतून खणपाक सुरवात केल्या. सांतिनेज ते मार्केटांत वचपी रस्तो खणिल्ल्यान तो बंद केला. ताका लागून वाठारांत भरपूर प्रमाणात येरादारीची कोयणी जाता. सध्या रस्त्यावेली येरादारी आल्तीन मार्गावेल्यान वळयल्या. रस्तो बंद करचे पयलीं सविस्तर प्लान बंद करचो अशें थळाव्यांचें म्हणणें आसा. नियोजन नासतना चालू आशिल्ल्या कामाचो थळाव्यांक भरपूर त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून आतां थळावे लोक बरेच तिडकल्यात. मडगांव कोमा हांगा सिवेज ओव्हरफ्लो जाल्ल्यान लोक बेजारल्यात. बांयोय प्रदूषित जाल्यात. सिवेज विभागा कडेन सतत फॉलोअप घेवन सुद्दां हो प्रश्न सोडोवपा खातीर ठोस कारवाय जाल्ली ना. अधिकारी न्हिदिल्ले दिसतात. सरकार दुयेंस पातळपाची वाट पळयता काय म्हणून थळाव्यांचो प्रश्न. दिवचलचे वेदांता मायनी वयली रातची मिनाची येरादारी सध्या होल्डाचेर दवरल्या. रातच्या वेळार जावपी मिनाच्या येरादारीक पिळगांवच्या लोकांचो खर विरोध आसा. हे फाटभुंयेर शुक्रारा दिवचलच्या उपजिल्लोधिकारी कार्यालयांत एक बसका जाली. आमकां रातची मिनाची येरादारी नाकाच अशी ठाम भुमिका लोकांनी घेतली. मजगती हे बसकेत खण खात्याच्या संचालकांचेर लोकांनी फोग काडून तांचेर कारवाय करपाची मागणी केल्या. प्रदेशाध्यक्ष पदां खातीर उत्तर गोंयांतले आदले 2 मंत्री इत्सूक आसा. आदले मंत्री दयानंद मांद्रेकार आनी दिलीप परुळेकार प्रदेशाध्यक्ष पदा खातीर तकलेक बाशिंग बांदून तयार आसात. आदले मंत्री मांद्रेकार म्हणटा कार्य पळोवन पक्ष विचार करतलो, जाल्यार परुळेकार म्हणटा पक्षान सगळ्यांची कुंडली काडल्या. कोलवा दर्यादेगेर थळाव्यांक तशेंच पुलीस कर्मचाऱ्यांक अर्वाच्या भाशेत अपमान केल्ल्या खातीर 3 दुबावित बायलांक कोलवा पुलिशेन अटक केल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कोलवा पुलीस स्टेशना भायर लेगीत ह्या बायलांनी पुलीस कर्मचाऱ्यांक मारपाचो यत्न केलो. जान्हवी साबळे, मधू पाटील आनी नीलम पाटील अशीं तांची नांवां असून 3 जाणां मूळ बेळगांवचे आशिल्ल्याचें कळटा.
दिवचल तालुक्यातल्या वेगवेगळ्या वाठारांत दर वर्सा शेतकार मिरसांगांसयत भाज्यांचे मळे फुलयतात. सध्या मये वाठारांत भाजी आणि मिरसांगो लागवडीच्या कामांची लगबग सुरू आसा. भाजी आणि मिरसांगेची रोपां रुजून लेगीत आयल्यात. फुडल्या सप्तका भितर लागवडीच्या कामांक सुरवात जावपाची शक्यताय आसा. आडवेळ्या पावसाक लागून जमीन ओलसर आशिल्ल्यान लागवडीची कामां लांबणेचेर पडल्यात अशें शेतकारांचें म्हणणें आसा. तशेंच अंदूर तालुक्यात 150 परस चड हेक्टर जमीन लागवडी खाला हाडपाची मोख दवरल्या अशी माहिती दिवचलच्या विभागीय शेतकी कार्यालयातल्यान मेळ्ळ्या. मोबाईल चोरी केल्ल्या प्रकरणात कोकण रेल्वे पुलिशेन कर्नाटकाच्या मोहम्मद युसूफ या चोराक अटक केली. ताचे कडल्यान 2.50 लाखांचे सुमार 11 मोबाईल जप्त केले. दुबावीत मोहम्मद युसूफ हो 28 डिसेंबराक गोंयांत आयिल्लो. नव्या वर्साच्या फाटभुंयेर बागा आनी कळंगूट वाठारांत आयिल्ल्या पर्यटकांचे ताणें मोबायल फारायिल्ले. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. तामिळनाडूतल्या निलगिरी जिल्ह्यातल्या उटी शारात सगळे कडेन दवाचो थर पळोवपाक मेळ्ळो. कांय दिसां आदीं ह्या वाठारांतलो तापमान 0 डिग्री जाल्लो. सध्या उटी शार धवे फुल्ल आनी सुंदर अशी दिसता. हांगा थंडगार वातावरणा सयत लोकांच्या गाडयांचेर आनी घरांचेर दवाचो थर दाटला. उटीच्या थळाव्या वातावरणाचो खूब आनंद घेतना दिश्टी पडटात. शिंयाच्या दिसांनी सध्या वातावरणात जावपी बदलाक लागून मळबांत दाट धुक्याचो थर अणभवपाक मेळटा. हाका लागून शुक्रारा दिल्लीच्या इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचेर सुमार 50 विमानांक कळाव जाल्ल्याची म्हायती मुखार आयल्या. देशांतली पयलीच कोस्टलायन वेडोस बर्ड जनगणना जामनगरांतल्या मेरीन नॅशनल पार्क आनी अभयारण्यांत सुरू जातली. रान खातें आनी सुकणी संवर्धन सोसायटी हांणी संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या 3 दिसांच्या ह्या उपक्रमांत वेडर आनी दर्यादेगेवेल्या सुकण्यांच्या जातींची मेजणेचेर लक्ष केंद्रीत करपाची म्हत्वाची कार्यावळ जातली.
सगळ्या राज्यांचे आणि केंद्रीय प्रदेशांचे प्रतिनिधित्व करपी 917 चलयो कॅडेटांसयत 2300 परस चड राष्ट्रीय कॅडेट पथकाचे कॅडेट्स प्रजासत्ताक दिसाच्या परेडांत वांटेकार जातले। सध्या नवी दिल्लीत कर्तव्य पथाचेर 76व्या प्रजासत्ताक दिसाच्या फाटभुंयेर ड्रेस रिहर्सल सुरू आसा। मजगतीं स्वर्णिम भारत विरासत और विकास हो प्रजासत्ताक दीस 2025चा टॅब्ल्यू खातीरचो विशय आसा। परेडा वेळार कर्तव्य मार्गाचेर आपले टॅब्ल्यू दाखोवपा खातीर 15 राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांची निवड केल्या। हातूंत गोंय, आंध्र प्रदेश, बिहार, चंदीगड, दादरा आनी नगर हवेली, दमन आनी दीव, गुजरात, हरियाणा, झारखंड आनी कर्नाटक आनी हेर राज्यांचो आस्पाव आसा। ते भायर 11 मंत्रालय आणि केंद्र सरकार खात्यांची निवड जाल्या। वेंचून काडिल्ले टॅब्ल्यू भारताची विविधताय आनी सतत विकसीत जावपी व सांस्कृतीक समावेशकता दर्शयतलो। चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या 8 महिन्यात स्मार्टफोनाचे निर्यात मोल 1 लाख कोटी रुपया आपला अशें इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां। उत्पादन लिंक्ड इन्सेंटिव्ह येवजणेक लागून देशांतल्या स्मार्टफोन निर्यातीत फाटल्या वर्साच्या तुलनेत 45% वाढ जाल्या। तशेंच चालू आर्थिक वर्सा 1,70,000 कोटी रुपया मेरेन स्मार्टफोनाची निर्यात वाडोवपाची मोख सरकारान दवरल्या अशें मंत्र्यान सांगलां। स्मार्टफोन क्षेत्रातल्या PLI येवजणेक लागून प्रत्यक्ष 3 लाखां वयर आनी 6 लाखां वयर अप्रत्यक्ष नोकऱ्यो निर्माण जाल्ले अशें कळटा। शिंयाळे दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना आता काळजाच्या आताक किंवा हार्ट फेलियर दुयेंतींनी वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान उक्ताडार आयला। तशेंच जांकां फुफ्फुसाच्या दुयेंसां आसात तांणी लेगीत दिसाचेच भायर पडचे किंवा हवेत प्रदुशणाचो लेवल उणो आसतना घरांतल्यान भायर पडचे असो सल्लो दोतोर दिवपाक लागल्या। मजगतीं दोतोरांनी व्यायाम करपाक प्राधान्य दिवचें आनी वेळचे वेळार जतनाय घेवची असोय सल्लो दिला। स्ट्रोकाक लागून मरण येवप्यांमदीं जाणट्यांचो आस्पाव चड आसतालो, पूण आतां परिस्थिती बदलल्या। आतां देशभरांत स्ट्रोकाक लागून तरणाट्यांमदीं मरण येवप्यांच्या आंकड्यांत वाड जावपाक लागल्या। कामाच्या व्यापाक लागून भलायके कडेन आदनदर जावपाक लागिल्ल्यान अशा पद्दतीन ल्हान पिरायेचेरूच कॅन्सर सारके रोग तशेंच आतां स्ट्रोक येवपाचे चान्सीस चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। तेन्ना भलायकेची कुयदाद घेवन निरोगी रावपाचेर तरणाट्यांनी भर दिवपाची गरज दोतोरांनी उक्तायल्या। जांकां मायग्रेनाचो त्रास जाता तांकां शिंयाळ्यांत आनीकूय तकली दुखपाचो त्रास जाता। सगळ्याक तापमानाक जापसालदार थाराव येता। शरिराक पूरक अशें उदक पिवपाकूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय, जाका लागून मायग्रेनाचे त्रास कमी जावपाक मजत जाता। देखून मायग्रेनाच्या दुयेंतींनी हवामानांत जावपी बदलांत आपली कुयदाद घेवपाची गरज आसा।